सम आणि चूक समजूक, समर्पक निर्णय घेवच्याक आणि आत्मविश्वासानं जीवन करच्याक शिक्षण मस्त गरजेचे. तांतय उन्नत शिक्षण कोरक जाल्यारी तक्क तकीत जावप जल तसले अभ्यास गी ताजी श्रम गी आम्ही घेवका पडता. वैद्यकीय रंगांतू नीट आणि PG नीट तसले अत्यंत कठीण म्हूण सांगून आसतसले एक परीक्षा एक आम्ही तांतू सफलताय मेळका जाल्यारी तांतू कितली परिश्रम आशा पुरो म्हणून आम्ही आमगे विक्षकांक सांगच्याक इच्छी फावताचे. भांगराळे शिक्षण हे विशेष कार्यक्रमाचे दोनीच उपाख्यान म्हळ्यार सेकंड एपिसोडाक तुमक सगळ्यांक स्वागत. हांव सुचित्रा एस शेणे आज तुमगेले संगात वैद्यकीय रंगांतू मस्त साधन केलेले तसले शिक्षणांतू तांणी साधन केले तसले एक विशेष व्यक्तीक तुमका परिचय करून दिवच्याक उत्सुक जावन आसा. मंगळूरचे ॲडव्होकेट श्रीकर शेणे आणि सोशल मीडिया कॉन्टेंट क्रिएटर म्हणून सांगून मस्त प्रसिद्धी पाविले श्रीमती सुमना शेणे हांगेल पूत डॉक्टर श्रेयस शेणे. डॉक्टर श्रेयस तुमकां उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. डॉक्टर श्रेयस शेणे हांणी फादर मुलर्स कॉलेज कोडियल मंगळूर हांगा नीट परीक्षा पास करून तांतू MBBS करून मागीर ताजे उपरांत स्नातकोत्तर पदवीचे PG नीट अंते सफलताय पावन आज आमगेल मुखारी तांगेल अनुभव वांचच्याक आयल्यांचे. तुमकां पहिल्यान पयलें हांव कसं सांगता म्हळ्यार मस्त अनेक अभिनंदन सांगच्या इश्ट पावता. इथे म्हळ्यार PG नीट तसल एक कठीण परीक्षा तुम्ही एक बरोवन तांत एक सफलताय मेळ्ळा म्हळ्यार एक सान खबर नाही आमकां. तांते तुम्ही अनुभव वांटिताची आमगे लोकालोटू म्हूण सांगतना आमकां ते अनेक एक खुश जेली. तशें तुमकां आमी आज स्टुडिओक आपयलेले आसा. आतां या पयलो प्रश्न कसो म्हळ्यार तुमगेले जन्म खंय जालेले? मुगेले 2001 born हांव मंगळूरांतू जालेलो. born and brought up in मंगळूर. मुगेल चाइल्डहुड एज्युकेशन पुरा मंगळूरांतू केलेलो. जस तुम्ही कोडियलची प्राऊड मँगलोरियन म्हणून म्हणता. आता तशी तुमगेले दुसरो प्रश्न कसो म्हळ्यार एक जन्म आयल कूड लेक्चर डान मागीर दोनीच एक प्रश्न म्हळ्यार तांगेले शाळा आनी खंय शिकले म्हणून आसता सकाळी निंबूचे. तशी तुमगेले स्कूलिंग आनी खंय जालें? तुमगेले प्राथमिक शिक्षण खंय जालें? KG to class 12 हांव लूट सेंट्रल स्कूल बिजयंत केलेलें. मागीर MBBS फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज कंकनाडे. सो आतां 20 days पूण म्हाका MS जनरल सर्जरीन सीट मेळ्ळें. फादर मुल्लरांतू मेळ्ळें. सो ओवरऑल फुल एज्युकेशन गेलें कोडियलांतूचें. आता फादर मुलर जा तुम्ही सांगल्यात तुम्ही PG नीट बरोवन फादर मुलर जावन तो घेतले म्हणून ताका कसं विशेष कारण आस की? म्हळ्यार जेन म्हणटाची काही UG केला तेच PG केल्यार बेटर. कसं जाल्यार म्हळ्यार एनवायरमेंट कशें आसता म्हणून गोत आसता. हॉस्पिटलाचे लेआउट गोत आसता आनी स्टाफांच्या बरें गुर्त आसा आमकां. म्हळ्यार एक कम्फर्ट लेवल आसा म्हणून तुमी सांगचो. आतां एक सान चरडाक तुमी निमगिल्यारी तुका व्हडजे तर कसं जावका म्हणून कारण फ्लायटार भोवल्यार ताका पायलट जावका म्हणटा तो. तशीच एक बसार भोवल्यार ताका ड्रायव्हर जावका आनी तशीच एक खंय ताणें एक लायक डान्स क्लासाचे अमको ताका कोरियोग्राफर जावका म्हूण. तशी तितली चेडूं तितलें सान आसतना तांणी एक म्हळ्यार निर्विकार जावन आसतना तांकां कसलें मनांत तांगेलें कसलें वायट आसना. तशें तांकां तें पळयतना कसं छंद दिसता की तांकां तें जावका म्हूण दिसता. तशें तुमी सान आसतना तुमगेल्या मनांत तुमी कसं जावका म्हूण आशिल्लें? सान आसतना म्हळ्यार फिक्स्ड कसलें नाशिल्लें तुमी म्हळ्यार बरें. सो म्हळ्यार क्लास 10th मुगेल मेन फोकस बोर्ड एग्जाम्स आशिल्ली. मागीर क्लास 10th नंतर आमकां 11th 12th स्ट्रीम चूज करचें आसता. अगेन 2 वाट आसता, आयदर सायन्स घेवची या कॉमर्स घेवची. सो बोर्ड एग्जाम्स जाले नंतर आमी पुरो फॅमिलीचे आन अम्मा हांव बैसून कसं करका म्हूण लेखतना आन अम्मान मेन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार नोबल प्रोफेशन घे. खंयच्यान तूं जेन्ना करून सेव करता आनी तुका मेंटल सॅटिस्फॅक्शन आसता तें काम केल्लें. सो प्लस अन्नाल्या अम्माल सायडा दुखून डॉक्टर म्हणटालो कोणें ना. सो कायंड ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर. सो ताजे नंतर डिसायड केलें MBBS करचे खातीर आतां PCMB घेवका. सो PCMB घेवन MBBS करता म्हणून डिसिजन जालें. तशें तुमकां तें एक
एक डिफरंट एक पाथ जाऊ का म्हणून सांगून तुम्ही तशी चूज केलं मला बाकी चालायची कसं केलं आणि त्याच करूनच जा म्हणून आता तशी तुम्ही चेडूपणारी तुमी सान आसतना तुमकां कसं पुरो नमनेचे हव्यास आशिल्ले हॉबीज आशिल्ले हॉबीज म्हळ्यार सान दुखून म्हाका वेरियस क्लासेस घाला म्हळ्यार स्विमींग घाला मंगळा स्टेडियम स्विमींग आशिल्लें थंय स्विमींग क्लासेस घालले मागीर काश्रेटान तूं शेवगोर सर म्हणटालो थंय ड्रॉइंग विष्णू शेवकर विष्णू शेवगोर सर सो थंय दुखून ड्रॉइंग करता आशिल्लो हांव मागीर आदित्य महाले म्हणटा सर आसा बांडागोटान MBC बास्केटबॉल कोर्टान सो थंय बास्केटबॉल शिकलो मागीर तशीच म्हळ्यार इंडियन चायल्डहूड सान दुखून आसता म्हणटा क्रिकेट म्हणचे काय सो सान दुखून क्रिकेट वरेन इंट्रस्ट आशिल्लो तशीच कराटे क्लासेस चमकला सो वेरियस तसं लाईक फिजिकल ऍक्टिव्हिटीक मस्त तुम्ही प्राधान्य दिला म्हणून म्हणता तुम्ही वय फिजिकलाक बिला रिसेंटली जिम फिटनेसाक वरेन वतास आनी रिसेंटली 2 वर्स पोट दुखून आम्हाला कुकिंग लायक जाता आनी म्हाका एक मना आशिल्लें एक चूर कुकिंग शिकता म्हळ्यार आतां पेरंट्स ट्रिपा चमकल्यार हांव आनी भाव एकलो आसता करता सो तशीच ताका एक कसले कुकिंग कोरून लायफ खावचे जाता आनी भायरचे खावन बसचे जायना सो तशीच आम्हाला दुखून कुकिंग वरेन एक शिकता आसा भारी छंद विचार सांगले तुम्ही आणि मस्त अगत्य असोच विचार यो कसं म्हणारी आमगेले फूड आम्हीच आमकां कुक करचे एक सामर्थ्य असल्यारी दॅट इज लाईक अ सुपर पॉवर म्हणून तशी जेंडर बयास जावन आमी आशाना ज दाद चल्यान जाल्यार शिकूक रांदप करच्या बायल मनशान जाल्यार चलयेन जाल्यार रांदप करू शिकूक म्हणून इट्स फॉर अवर सर्वायवल नेसेसरी स्किल बस्त तुम्ही छान सांगले आता तुम्ही त्या सांगले विष्णू शेवगुरू सरा लागी तुम्ही ड्रॉइंग शिकलेची म्हणून त्या ड्रॉइंग शिकिल निमित्त तुमकां कांय बायोलॉजी घेवया म्हटल्यार ड्रॉइंग असतं पडटा बायोलॉजीन तांत काय सुलभ जाली वय मस्त सुलभ जालें आनी प्लस म्हळ्यार ते सरान शिकयल्या रीत तशेंच म्हळ्यार म्हगेल फूड हँड रायटिंग मस्त वायट आशिल्लें सो ते ड्रॉइंग्स करचे कर्व्स ड्रॉ करचे विदीन द लायन कलरिंग करचे सो त्या कोरून कोरून उगूर उगूर शिकून आतांचे मायन्यूट स्किल्स म्हणचे आसता हाताक फंक्शनिंगाक सो त्या वरेन डेव्हलप जावन आतां इम्प्रुवमेंट जाला मस्त इम्प्रुवमेंट जाला हँड रायटिंगान तूं ड्रॉइंगान तूं तशें तुमकां त्या ड्रॉइंग क्लासय तुमकां हेल्प केला म्हणून आतां एक 10th पावका जाल्यार एक हायस्कुलाचे एक मुख्य एक घट्ट आसता तांत कसं जाता म्हळ्यार जन मस्त चेडवांक जेईक नीटाक आनी प्रिपेर करप म्हणून नमुनवार कोचिंग क्लासेसाक फाउंडेशन कोर्साक प्रवण घालताची तुम्ही तसं लागता चमकाल्यांची ना 10th ते कोचिंग म्हणजे कसले नाशिल्लें आम्माच म्हाका घर KG to 10th स्टँडर्ड आम्माच म्हगेर बयसून एवरी एग्जामाक प्रिपेरेशन करताशी सो 10th ते म्हगेले कसले फाउंडेशन कोर्स म्हणजे नाशिल्लें कोचिंगय नाशिल्लें 10th तुम्ही SSLC म्हणून कसं लागवचें ना आम्हाला म्हाका घरकट बस करून क्वेश्चन पेपर पुरा सेट करून एवरी सब्जेक्ट लायक कोन शिकून लायक तेवच आता तशी तुम्ही PUC या +2 तुम्ही कसले विशेष कोचिंग घेतला की वय त्या टायमा आकाश कोचिंग म्हणजे घेतला आकाश ऑनलायन कोर्स आशिल्लो तांगे सो तांगेले ऑनलायन ऑफ म्हळ्यार तांणी मटेरियल्स पेटयला आमकां MCQs जेवो एवरी सब्जेक्टाचे नोट्स आनी तांगेले ऑनलायन सेशन्स वरेन आसताची सो ताजे खातीर हांव मेनली आकाश घेतली तशी आकाशात तुम्ही ऑनलाईन घेतली मी तर घरा सुकून भायर वचचे आणि टाइमपास जायनाशिल्ले युजली कशी म्हळ्यार आमी भायर खंय एक ऑफलायन क्लासा वता जाल्यार आमी ट्रॅव्हलान तुझी मस्त टाइम वेस्ट जाता तुम्ही त्या संपूर्ण जावन तुमगे समयाचे उपयोग केले म्हणून म्हणटाची तशीच त्या नीटाक तुम्ही आकाशान तू कोचिंग घेतली म्हणाव देखता वय ते तांगेले मेन नीटाक हे कोण तुम्ही ते नीट बरयतना म्हळ्यार UG नीट बरयतना तुम्ही CET बरे लागी कर्नाटका CET बरे लागी CET बरें कसं म्हळ्यार मेन फोकस आशिल्लो नीटाक CET बरोच म्हळ्यार आतां विंगड सब्जेक्ट्स वरेन येता सो मॅथ्स येता सो ओरिएंटेशन चूर चेंज जाता फोकस नीट आशिल्लो सो मेन 3 सब्जेक्ट्साचे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वरी फोकस करून नीट मात्र बरें जालें विंगड खंयचे बरोच वचनी म्हळ्यार तुमगेले ते फोकस क्लियर आशिल्ले You knew that you want to become a doctor. तशी तुम्ही दुसरी कंचान ते पाय दवरनी म्हणून म्हणचे आता या UG तुम्ही नीट बरयतना प्रिपरेशन कशें आसता म्हळ्यार UG नीट म्हणजे मस्त कष्टच घेता UG नीट
again, as I said, 3 main subjects असचे physics, chemistry, biology. So 12th board exams anantar मेळचे आमकां 2 months time. April अंत usually conduct जावचे. निगेल board exam February अंचला. So March, April. तुमगे CBSE दुखून फेब्रुवारी 2 months time मेळता. So that time main focus कंचे आसता म्हण MCQs कशी solve करचे. कसले म्हण आमकां 180 questions असचे. 180 questions करच्याक 180 minutes मेळचे. So आमगेल practice तशी आसता म्हणरी direct questions आशिल्ले attempt करचे. Time management, important skill tanto time management. And textbook very thorough aska. तसं म्हणा NEET UG most of the questions very direct questions असतात. Physics and calculations असतात, but biology questions, chemistry questions, 80% of them will be very direct. So त्या कशी solve करचे, time management पूरा crack केले, NEET UG easily manageable. ओके UG नीट बरयतना म्हळ्यार तेन्ना तुमगेली PUC एग्जामय आसता, +2 एग्जामय आसता, ताजे वटेन नीटय तुमी प्रॅक्टीस करपा पडटा, मस्त वाचुका पडटा. तेन्ना हे नीट बरो कशें तुमी कितले पर डे कितले अवर्स म्हूण ताका दवरता आशिल्ले? ते अवर्स मेन आयल्यार बोर्ड एग्जामा नंतर. कसं म्हळ्यार तेन्ना तांकां बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम म्हळ्यार एक हॉट कशें. सो तेन्ना तांकां ओरिएंटेशन बोर्ड एग्जामा आशिल्ले. स्कूल एक 2:30 भितर जाता आशिल्लें 11th 12th. मागीर घरा कडेन येवन ताकवा दिवचे आशिल्ले. आतां बोर्ड एग्जाम जाले नंतर मिगेले ऑलमोस्ट 12+ hours पर डे. मागीर एक घंटे रेक्रिएशन जस्ट ब्रेकाक सायकलिंग ताका स्पेंड करता आशिल्लो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे स्टडीज आकायची ओरिएंटेशनाची. तशें तुमी फोकस्ड जावन मजीत आशिल्लेची म्हणून जालें स्कुला सुकून आयले कुडले बाजूच्याक प्रारंभ करता. तुमी सांगले तुमी नीट कोचिंगाक म्हणून आकाशाच्या आमकलेची म्हणून आकाशात आमकां तशी एक ऑनलायन क्लास म्हणटा तांणी फुडेची नोट्स पेटयताची तशी तांणी ऑनलायन क्लासेसय आसता. तांकां तापता व्हड परीक्षा आमगेले टेस्ट करूंक कितले आमकां शिकल्यांची कितले आमकां अर्थ जाला म्हणून कळूंकय तांणी तापता व्हड टेस्ट पुरो दिता आसताची. हे असल एक प्रिपरेशन करतना म्हळ्यार त्या कितली कश्ट आसा प्रिपेर करूं. Again, it's slow process, very slow process. Slowly understand जावची process. So at for example एक पाटी शिकून जाल्या नंतर फर्स्ट टाइम प्रॅक्टिस जाल्या नंतर 3 सब्जेक्ट्स मॉड्यूल पेपर बरोवचे वताचे प्रॅक्टिस पेपर म्हणजे ते दिताचे. प्रॉब्लेम कसो जाता म्हणा टाइम मॅनेजमेंट अगेन कसं लागत आसा. सो त्या टाइम ऊन येता फर्स्ट अटेम्प्ट युजली ऊन येता 3 hours अटेम्प्ट केल्यार मार्क्स होऊन जाता. सो त्या टाइम पॅनिक करचे कसं म्हणा ते फर्स्ट अटेम्प्ट. सो कशी इम्प्रूव्ह करका टाइम मॅनेजमेंट कशी करका म्हळ्यार तुमी सांगचे तुमी ते फर्स्ट मॉड्यूल बरयतना तुमकां कळटा तुमगेले वीक पॉयंट्स कसले म्हणून त्या पळोवन ताजेर वर्क करून तुमी बेटर जावे वन स्टेप एट अ टाइम घेवक. तुमी कसले एक स्पेशल नोट्स म्हणजे करता आशिल्ले की म्हळ्यार आमी पुरा आसतना फुडें हायलायटर घालचे आशिल्ले. एक पण केलो चेडवाल हायलायटर कशें आसता म्हळ्यार सगळी पेज येल्लो जावन आसता आशिल्ले. नातल्यार तेंच्या सायडा एक सन नोट्स बरोवन दवरता आशिल्लेची. तशें तुमी कसले करता आशिल्ले की As I said, Miguel, अम्मा म्हाका मेन शिकयता आशिल्ली 12th. सो त्या टाइम शिकयता एक आमगेल हॅबिट जालेलो. टेक्स्टबुक वाजयता पेन्सिलान तूं बरोबर अंडरलायन करचें इम्पॉर्टंट पॉइंट्स अंडरलायन करचे. सो त्या म्हाका 12th हेल्प जाल्ले नीटाक हेल्प जालें. प्लस नोट्स एज सच हांव बरोवन कसले घेयनी. कसले म्हळ्यार म्हाका आकाशांचे मटेरियल्स पेटयले एव्हरी लेसनाचे तांगेले कन्सायज जावन नोट्स आशिल्ले. ताजे नंतर MCQs आशिल्ले. सो म्हाका नोट्स बरोच तिकले कसले सिच्युएशन येयनी. म्हगेल नोट्स आनी टेक्स्टबुक मेन यूज केले. नोट्स बरोवन न्हू टायम वेस्ट करचे बदला मनान तशें स्टोर केल्यार लायक म्हणून आत्ये तुमकां आतां UG नीट बरोवन जाता तुमकां फादर मुलर्स मेळ्ळे कॉलेज. तुमी फादर मुलर्स ते चूज केले म्हळ्यार वाय डिडंट यू थिंक ऑफ गोईंग समवेअर आउटसायड मँगलोर न्हू? फर्स्ट ऑफ ऑल फादर मुलर्स इज व्हेरी क्लोज टू माय हाऊस. अराउंड 2 kilometers भितर येता रेडियस भितर. सो मेन फोकस फादर मुलर्स ऑप्शन 1 दवरलेलें. मागीर KMC वरेन दवरलेलें. KMC वरेन आशिल्लें टॉपान तशें. बट म्हाका फादर मुलर्स मेळ्ळें म्हूण तांतू खुशेर जावन फादर मुलर्स कंटिन्यू केलो. तशें जाली MBBS घेतली MBBS तुमकां ह्या PUCचे कश्ट नीटाचे कश्ट म्हूण दिसता चेडवांक. थंय साकून MBBS वतना हाऊ वॉज द एक्सपिरियन्स? वॉज इट इजी? PUC आनी नीटा पयशे सुलभ आशिल्ले की आनी कश्ट जाले? ट्रान्सिशन फेज म्हणजे कसं. सो फर्स्ट इयर ऑफ MBBS इज ट्रान्सिशन फेज. आतां कसं जाता म्हळ्यार फर्स्ट आमी आतां PUCंत आसतना
मेन आमगेल ते क्लास साईज व्हेरी स्मॉल असता आणि जेन्ना आमकां कुर्त असता MBBS आवत कसं म्हणा 149 न्यू पीपल गेट यूज टू आणि शिकची रीती कंप्लीटली डिफरंट असता क्लास 12 ते कसं म्हणा टेक्स्ट बुक कसं डायरेक्ट आन्सर्स एक आन्सर क्वेश्चन प्री सेट जावन आशिल्ले क्वेश्चन असता नोट्स ज्या पडला तशी प्री सेट नोट्स मेळटा आमकां तशें असता सो व्हेरी डायरेक्ट क्वेश्चन MBBS वतन कसं जाता म्हळ्यार तांणी आमगेल वाजूच रीत विंगड असता एग्जामाक तांकां कसं रिक्वायरमेंट असता कंप्लीटली विंगड असता बेसिकली कसं म्हळ्यार कॉपी ते बाय हार्ट म्हणचे एक असता बाय हार्ट बरोवचे जायना आमकां अंडरस्टँड जावन टू द पॉयंट क्वेश्चन कसं निमगेला तितले बरोवप 12th कसं म्हणा एक क्वेश्चन निमगेला रे 2 पेज बरयताची चलता म्हण MBBS तशें चलना तुका लागता 5 मार्क्साक तू अर्ध पेज बरयला रे तुका रिक्वायर्ड कंटेंट असला रे 5 मार्क्स मेळटा सो ते ट्रान्सिशन जावचे मस्त कष्ट आसा मारे छंद सांगले तुम्ही म्हणारे कितले की चेडू एक पेज आन्सर बरो का म्हूण सांगू न्हू बरयलेले वापस वापस बरोवन एक पेज फिल करताची मार्का कितीर म्हणून तसल पुरा टॅक्टीक सांगत म्हण टू द पॉइंट बरो का आणि तुमगेल कितले तुम्ही सान कोण बरयताची तांकां पुरा तुमगेल पॉइंट्स असल्यार फुल मार्क्स मेळटा म्हण स्मॉलर द बेटर वय दॅट इज हाऊ सायन्स इज तशी टू द पॉइंट बरो का क्वेश्चन्साक आन्सर्स म्हणून आता एक PUC कोण नीट जाल्ली म्हणटाना आमके एक अब्बा उस्सब्बा आमगेला न्ही हेडेक जाल्ले म्हणून चेडू मस्त तशी रिएक्ट करताची आमकां आमगेला न्ही वी हॅव वन द वर्ल्ड म्हणून तांते ते MBBS सीट मेळटा मागीर वी आर ऑल रिलॅक्स्ड एज इफ वी आर डॉक्टर्स ऑलरेडी म्हणून जाल्यार तांकां ते मस्त कसं कळना म्हळ्यार त्या शिक्षान तूं ट्रान्झिशन तुम्ही सांगितले अशें आसा नवे एटमॉस्फियर ताजे मदें तूं नवे टॉपिक्स शिकूक तेन्ना तुमगेले स्टडी मॉड्यूल कशें तुमी चेंज केले तुम्ही सकाळ चेड वाजूचे आशिल्ले की नाही सांजे रात्री बसून चेड वाजूचे आशिल्ले मिगेल हॅबिट्स कशें रात्री मेन वाजूचे म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन जावचें चड रात्रीचे सकाळ उठयले तक्षण ते माइंड सेट जावचें पर्सनली कश्ट चुरू सो हांव मेन फोकस रात्रीक आशिल्लें आतां प्लस MBBS जॉइन जाले नंतर फिक्स्ड टायमिंग्स म्हणचे ना एक पाटी क्लास उगीच वरताची लेट वरताची स्कुला वरी न्हयता सो अगेन शेड्यूल म्हणजे कसले ना आशिल्लें घर कडेन येवन 1.5 hour ब्रेक घेवचे मागीर त्या दिवस कसं टॉपिक्स कॉलेजान शिकयला ते फिनिश करचे एक पाटी केस घेवचे असता नेक्स्ट डे प्रेझेंटेशन आसता सो केस घेवचे असता ते घेवन येतना 5-7 घंटे जाता एक पाटी सो फिक्स शेड्यूल म्हणजे नाशिल्लें कितली जाता तितली कवर अप करचे पडत आशिल्ले आणि एक पंता वग्गेन पावताची एक पंता लेट जाता तशें तुम्ही कसले एक टाइम टेबल म्हणजे केलेस गी म्हळ्यार इतलो घंटो फिजिओलॉजी वाजूचे इतली घंटो बायोकेमिस्ट्री वाजूची तशें कसले आशिल्ली स्टार्टिंग आतां आशिल्लें मागीर ते युजली कसं म्हण अगेन कसलंय फिक्स्ड ना आतां एक ट्यूजडे 7 घंटे येयलो म्हण नेक्स्ट ट्यूजडे 7 घंटे येवं सो शेड्यूल करच्याक जायना मेन फोकस कसो आसता म्हळ्यार इम्पॉर्टंट टॉपिक्स कसं शिकयला त्या दिवस ते कितले जाता तितले फिनिश करचे पळोवपाक जाल्यार म्हळ्यार लास्ट लोड अप जाता फायनल एग्जामाक ते अवॉइड करचे खातीर त्या दिवस कितले टॉपिक्स जाला तितले टॉपिक फिनिश करचे पळयल्यार वेल एंड गुड आता फर्स्ट इयर MBBS आशिल्ले चेडूवाला निमगेल्यार तुमकां खंयचे टॉपिक कश्ट म्हळ्यार चडते जणांक बायोकेमिस्ट्री म्हणचे म्हळ्यार ते दोळ सान स्ट्रक्चर्स असता आतां तशें न्ही कोलेस्ट्रॉल खंय सकून आयल्या कशी सिंथसायज जाल्या म्हणून तितलो हळूहळू स्ट्रक्चर्स बरो का म्हणून तुमकां तशें कसलें आशिल्लें की फर्स्ट इयरान त्या कश्ट जालें त्या कश्ट जालें म्हळ्यार सिन्स इट इज अ ट्रान्झिशन पिरियड डिफिकल्ट टू एडजस्ट तशें निंबूच्या पर्सनली म्हाका एनाटॉमिक आसता कसं म्हळ्यार व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट बॉडीन तशें पुरा मसल्स ताजे ओरिजीन इन्सर्शन एवरी नर्व एवरी आर्टरीच डिविजन वेन्सा डिविजन सो ते शिकचे खातीर इनिशियली कश्ट जालें मागीर उगोर इमेजेस पळोवन उगोर अभ्यास जाता कॅडावर्स पळोवन अभ्यास जावन ओरियंट जाल्लो बाय 2-3 months ओरियंट जाल्लो इनिशियली कश्ट जालें आणि त्या सांगता जे एनाटॉमी प्रोफेसर सांगता फील अँड टेल म्हण म्हणटा फील करतना तुका आर्टरीज आणि वेन्स इनिशियली डिफिकल्ट जाता आणि आमगेले त्या डायग्रामांत नातल्यार आमगेले टेक्स्ट बुकांत एक चंद पिक्चर असता कलरफुल पिक्चर आर्टरी चंद रेड वेन फुल ब्लू जावन त्याची कॅडावरान तू मोड्यान तू एकलाक पुरा ऑलमोस्ट त्या परत कष्ट म्हण दिसली की पळय त्याची इनिशियली कॅडावर्स स्टडी करतना कश्ट जालें व्हेरी वास्ट अशी मागीर उगूर कळटा आर्टरी आतां प्रेस केले नंतर ते थिकनेस ताजे कोलॅप्स जावचे आर्टरी वेन कोलॅप्स जावचे ते पुरा
उगूर उगूर डिस्टिंग्विश करता करता कळलं केडावर पडतं बहीण जेवली बाई म्हणच ना जाणं सुरू एक ना हत्ता पुरा त्याची फॅट आणि पुरा लागतं ना ना ना. कसले फॉर्मलिन स्मेल लाग कसलंय फॉर्मालिन स्मेल इनिशियली 1 month तक चूरू एडजस्ट जावचे कशें जालें मागीर गेट यूज टू म्हणा जेवण सांगतांची 1 महिना मी जेवण सम कर न्ही तशें ना तशें कशें तेश पुरा जायना ना. तुका ते तुमगेला ते फुल MBBS जेतरी तुम्ही PG नीट बरयले त्या PG नीटा प्रिपरेशन आणि UG नीटा प्रिपरेशनान कसं व्यत्यास As I said, त्या ट्रान्सिशन फेज म्हणताना म्हणलं 12th स्टँडर्ड ते क्वेश्चन्स व्हेरी डायरेक्ट असतात सो 1 word आन्सर्स डायरेक्ट व्हेरी स्ट्रेट थिंकिंग रिक्वायर्ड फॉर अंटील UG नीट PG नीटा कशें म्हणल्यार हांगा 10% ऑफ द क्वेश्चन्स विल बी डायरेक्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन्स विल बी क्लिनिकली ओरिएंटेड सो केस सिनारियोस येतात ते केस सिनारियोस वेरियस आउटकम्स असता पास सो ते 1-2 वर्ड्स इंपॉर्टंट असतात ते केस सिनारियोसांतू त्या पळोवन आन्सर फिगर आउट करच्याक म्हणजे चूरू प्रॅक्टिस जावका चड प्रॅक्टिस जावका स्ट्रेट थिंकिंग नाही अगेन व्हेरी म्हणजे ट्विस्टेड क्वेश्चन्स Correct. असता म्हणून म्हणचे आणि अनेक एक मेजर डिफरन्स कसं असतं म्हणारे UG नीट बरयतना सक्कडी चढू अशी एक कॉमन मॅन जाऊन असता वेराज PG नीट बरयतना एव्हरीबडी इज अ डॉक्टर पुरा जण डॉक्टर्स अँड दे नो दे वॉन्ट टू गेट PG सीट म्हणून त्याची हांग UG बरयतना चढू हांक दिसच्या पुरा हांव ह्या मेळनातल्यार हांव हक्क बत्ता कसले इंजिनियरिंग आवडता ह्या जायनातल्यार हांव डिग्री करता अशें कसले मना असता बट हियर PG नीट इज मोर डिफिकल्ट म्हणून म्हणचे तुम्ही आता PG नीट हाक अप्लाय करपाक जाल्यार प्रोसिजर कशी असता म्हळ्यार कष्ट असता कितें कष्ट म्हणजे कसं ना सो PG नीट युजली कंडक्टेड जून इन अँड अराउंड जून प्लस ऑर मायनस वर्स ऐकपन ताजेवचे वर्ष ऐकपाचे 6 months पुढे एक डिसेंबर म्हणताना नोटीस येता सो ह्या दिवसांत तो ह्या टायमान मी ते कंडक्ट करता ह्या टायमा त्या तांणी रिलीज करचे NBEMS म्हणजे एक ऑर्गनायझेशन तांणी रिलीज करचे नॅशनल बोर्ड एक्झामिनेशन त्या पळोवन तांगेले वेबसायट आतां ऑलमोस्ट 1 month पूड म्हणटा रेजिस्ट्रेशन ओपन करतात सो व्हेरी डायरेक्ट प्रोसेस रेजिस्टर केलं जाल्यार तंत तुम्ही एक्झाम सेंटरनी चूज करवा तशें तुमगेले एक्झाम सेंटरनी खंय आशिल्ले एग्जाम सेंटर न्ही आमकां विच सिटी चूज करचे आमकां आमगेले सेंटर चूज करचे जायना सो 1 सिटींत मस्त सेंटर्स आसता सो हांव मंगळूरू घाललो सो म्हाका सह्याद्री कॉलेजांत हा तशें हांगा जाले पळय ओके आता तुम्ही नीट बरयतना तुम्ही त्या फर्स्ट अटेम्प्टार क्लियर केले की तुमकां 2-3 अटेम्प्ट घेवका पडले ना फर्स्ट अटेम्प्टान तोच 2 नीट तुम्ही म्हळ्यार UG नीट PG नीट फर्स्ट First अटेम्प्टार attempt तुम्ही फिनिश Right. केले म्हणून आता डॉक्टर म्हणटनाची एक मस्त एक जबाबदारी तसले एक काम कितली वादला त्या पुरा उडगास दवरका आता बाकी सब्जेक्ट आपण जाल्यार बाकीचे अंतू कोर्सेस अंत पुरा ಸ್ವಲ್ಪ ವಜ್ಜೋನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೋರೋನು ಏವೇತ ಮತ್ಲಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಜ್ಜೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರವಿಸೋರ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಪಾಸ್ एक नवी जाग कोरेत ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ ಪ್ರವಿಸೋರ್ನು जल्यारी मेडिकल एक तसल फील्ड म्हळ्यार तशी विसरूच्याक एक चान्स ना पुरा उडगास दवरका म्हळ्यार पुरा एका एक लिंक जावन आसता असल एक प्रयत्न असताना इतली कष्ट असताना मोबाईल फोना निमित्त नातल्यार या फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब असल एक सोशल मीडिया निमित्त तुमकां कसले एक समस्या जालेले नातल्यार तुमगेले शिकवणेक एक रुकावट अशें येयलेलें कसले आसा गी जल्लागी पर्सनली इन्सिडेंट कसले जायनी बट जात मग गोतशे सो एव्हरी मेन एग्जाम आसता म्हणटाना एक 2-3 months पुढे फोन काणू आम्हाला दिवचे आशिल्ले सोशल मीडिया पुरा डिएक्टिवेट करचे आशिल्ले सो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाईट एक 15 minutes हें दिवचे आशिल्ले टायम स्पॅन दिवचे आशिल्ले मोबायल कसले मेसेजेस इम्पॉर्टंट नोटिफिकेशन्स आयल्यार पळोवच्याक त्या पळोवन वापस आम्हाला दिवचे आशिल्ले ऑलमोस्ट 2 months आसता एग्जामाक 2 to 3 months फोकस तुम्ही त्या मोबाईल आम्हाला दिल्यार तुमगेले फ्रेंड्स फोन कोण हे करनाचे म्हळ्यार त्या क्वेश्चन निमगोचे हाजे डाउट्स निमगोचे तशें करनाशिल्ले तुमी डिस्कस करनाशिल्ले ग्रुप व्हॉट्सएप ग्रुप आशिल्ले सो तांतू पुरा क्वेश्चन्स पेटून एज सच कॉल्स मस्त ओणेशिल्ले व्हॉट्सएपान तुमी डील करता आशिल्ले आणि त्यावेळी व्हॉट्सएप ऑल्सो कॅन बी अ डिस्ट्रॅक्शन सो मेनी टाइम्स त्याची 15 minute विंडो एव्हरी मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाईट ओनली 15 minutes त्या 15 minutes हांव कशी यूज करता एज्युकेशन पर्पसाक मेनली यूज करचे आशिल्ले कशी म्हळ्यार तुमी त्या एज्युकेशना मात्र यूज केले दुसरे कसले डिस्ट्रॅक्शन जेवचे सोणी म्हणून म्हणचे
वय. आतां तुमी हें शिकतना तुमगेले ग्रुप म्हूण आशिल्ले की फ्रेंड्स ग्रुप पियर ग्रुप म्हूण आशिल्ले की पियर ग्रुप आशिल्ले. इनिशियली फर्स्ट इयर म्हणटना पुरा जाण पियर ग्रुप म्हणटा. मागीर उगूर उगूर प्रायोरिटायज फिल्टर जाता जाता मिगेल एंडाक एक 10-11 जनाल मात्र एक ग्रुप आशिल्ले. ते मेनली लोकलायट्सांचे. सो आमगे लंच पुरा ओटू स्पेंड कोण टायम आमी 11 जन क्लोज जाले. सो मिगेल मेन ग्रुप आशिल्ले तांणे 11 जन तांगेलो आशिल्ले. हे PG नीटा तुमी कोचिंग घेतला की PG नीटाक मॅरोन चाल घेतिला. सो 3 PG नी म्हळ्यार ताव 2022 ताव मॅरो म्हणचे एक कोर्स आसा. सो तांगेल सबस्क्रिप्शन घेतले 3 इयर्स सबस्क्रिप्शन आसा. सो तांणी फर्स्ट इयर टू फायनल इयर आशिल्ले पुरा सब्जेक्ट्साचे कन्साइज नोट्स पेटयला. प्लस तांगेल ऑनलायन विडियोज आशिल्ले. एव्हरी सब्जेक्ट एव्हरी टॉपिका वयरी विडियोज आसा. सो ते विडियोज पळोवनूच निगेले युनिवर्सिटी एग्जाम्स वो नीटाक त्याच वाजून हांव मेनली मस्त सहाय जाल्ले मस्त जाल्ले. आतां नीट परीक्षा बरयली आनी ते पास जाल्ले म्हणटना ताजे खूश कशें आशिल्ले तुमकां खूश मस्त जालें. एक हॉट पडाव क्रॉस केल्यार बरें जालें. चल म्हळ्यार आतां PG नीट बरोवचे जान अरावंड 2.5 lakhs. सो MBBS पास जावन बरयताल बरें उण चल म्हळ्यार आतां आमकां इंटर्नशिपांतू 1 year इंटर्नशिप म्हणचे आसता. 4.5 years जाले नंतर 1 year इंटर्नशिप आसता. ते हॉस्पिटल आमकां सायन करता एक डिपार्टमेंटांतू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्सांतू मुल्केंत जावो सुरत खंय सायन करता आसताच. सो त्या टायम शिकचे मेळचे टायम उणें प्लस ड्युटी डेज आसता. सो 36 hours ड्युटी त्या टायम शिकचे टायम मेळना. सो तशीच म्हळ्यार अरावंड 30-40% ऑफ द स्टुडंट्स तांणी बरोवचे वचनाचे नीट एग्जाम. सो प्रिपेर करता आसताची प्रिपेर करता आसताच नेक्स्ट इयराक. हांव 2020 तांणी 2026 बरयताचे एक इयर स्किप करताच. सो तशीच अरावंड 2.5 lakhs बरयताची एव्हरी इयर एग्जाम नीट एग्जाम म्हळ्यार इन्क्लुडींग प्रिवियस इयर्स पास जालेले. सो तशी 2.5 lakhs वापस रिपीटर जाय आसताची रिपीटर्स हे बरयताचे. सो तांत वरेन 50% ऑफ द जन नॉर्मल म्हळ्यार युजली क्लियर करना. सो ते 50% टॉप म्हळ्यार क्लियर केल्यार 50% आम तेतना खूश जाल्ले. मस्त खूश जाल घरकारच्यांक खूश जाल. कसं म्हळ्यार आतां टायमान MBBS मात्र केल्यारी पावना. स्पेशालिटी जावका तातूंत सुपर स्पेशालिटी जावका. सो MBBS जावन स्पेशालिटीक स्पेशलायझेशन करचे मेळचे चान्स मेळ्ळे म्हाका नीट PG क्लियर जाल्यार. सो ते क्लियर जाले नंतर मस्त खुश जाले. घरकडे कशें आशिल्लें वातावरण कशें आशिल्लें मस्त खुशार अशें सेलिब्रेशन जावन अशें पुरो पळय 5.5 years कश्टार शिकिले एंडा सफल जालें ना म्हूण. आनी तुमी इंटर्नशीप खंय केलें इंटर्नशीप आमी खंयच्या कॉलेजांत शिकताची त्या कॉलेजा एफिलिएटेड हॉस्पिटल आनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्सांतू करता. सो आतां फादर मुला हॉस्पिटलांतूच म्हळ्यार एक चॉयस आसता न्हू दुसरे कडेन वचाक एक चॉयस आसता. एज सच चॉयस ना. म्हळ्यार 3 months कम्युनिटी मेडिसीन म्हणचे एक सब्जेक्ट आसता. सो ते सब्जेक्टा अंडर तांणी आमकां वेरियस सेंटर्सां घालताची. मुल्केंत जावो बचपेन जावो सुरत ते पुरा घालता आसताची. विंगड हॉस्पिटला वचून करचे चॉयस म्हाका ना आशिल्लें. आतां तुमी PG नीट क्लियर केलेले एक संतोष आमगेला सांगले कितले आशिल्ले म्हणून. आतां ते PG नीट नंतर त्याचे कावन्सिलिंगाचे प्रोसेस आसता ते कशें आशिल्ले. सो मेनली 2 types ऑफ कावन्सिलिंग आसता PG नीट जाल्या नंतर. एक MCC कंडक्ट करचे आनी एव्हरी स्टेटाचे एग्जामिनेशन ऑथॉरिटी कंडक्ट करचे. MCC पुरा डीम्ड युनिवर्सिटीज हँडल करचे. आनी आमगेल कर्नाटकाक KEA म्हणचे कर्नाटका एग्जामिनेशन ऑथॉरिटी. सो प्रायवेट कॉलेजेस कर्नाटका अंडर येवचे गव्हर्मेंट कॉलेजेस पुरा KEA कंडक्ट करचे. सो हांव दोनीकय रेजिस्टर केलेले MCC आनी KEA. म्हाका सीट फादर मुलान मेळ्ळें थ्रू KEA MCC मेळ्ळें. आतां PG नीट बरयतना तुमी MD जो MS घेवेत. सो तुमकां खंयचे मेळ्ळा ताका वचचें म्हूण आशिल्लें की न्हय म्हाका MS जाय म्हूण तशें आशिल्लें. इंटर्नशिप करतना थोडे सब्जेक्ट्सावर इंट्रस्ट येता. सो हे ऑप्शन घेवेता म्हूण. सो मिगेल मेन 4 ऑप्शन्स आशिल्ले पिडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक्स मेडिसिन आनी सर्जरी. सो सर्जरी ते 4 इंतू आयल्यार सेकंड फर्स्ट आशिल्लें पिडियाट्रिक्स. सो अगेन फर्स्ट सेकंड राउंडान म्हाका मेळ्ळें आशिल्लें. मागीर आमी सेकंड राउंड KEA रिजल्ट येता म्हणटना आमी हांगा चमकलेंची गोवा चमकलेंची कुलदेवस्थाना चमकलें.
सो ते नागेशी देवाला हम्म. पेटी पुरा जावन वापस रूम आयलींची रूम आयत म्हणटना पावल नंतर आमगेले के प्रोविजनल रिजल्ट्स म्हणचे हम्म. ते आयले सो तांतू म्हाका अलॉट जाल्ले सर्जरी अलॉट जाल्यार सो ते देवाल प्रसाद म्हूण सांगून देवाल इची ते आस म्हूण सांगून हा, तशें सर्जरी फिक्स करून एक्सेप्ट करून सर्जरी यूजुअली PG कल्चर रूम कसं लेखता म्हणल्यार या ते ऑफ्थल्मॉलॉजी नातल्या डर्मटॉलॉजी कसं पुरो केल्यार दोज आर एंड सब्जेक्ट्स आता सर्जरी केल्यार वापस MCH कोरका म्हणल्यार एक प्रेशर असता म्हणून तशी तुमकां तशें कसं लेस घेता म्हणल्यार सर्जरी जत्तर कसं करका म्हणून तशें कसं लेख आसा सो एज ऑफ नाव मी मेन ओरिएंटेशन 3 years आणि सम स्किल्स डेव्हलप करचे जनरल सर्जरी कसं पुरा त्या पुरा प्रायोरिटायज करून लायक शिक्का म्हण आसा मागीर अपास नीट SS म्हणचे सुपर स्पेशालिटी सो ताजी प्रिपरेशन हांव आतां डे 1 दुकून स्टार्ट करता January 15 दुकून स्टार्ट करता म्हणलें सो तांतू मेन मिगेला ओरिएंटेशन प्लास्टिक सर्जरी युरोलॉजिकल एंदी प्लास्टिक सर्जरी म्हणलें म्हाका मस्त संतोष येता हे आयकूंक तुम्ही आता सर्जरी PG जावन जॉईन जावंक इतली तांचे फुडें तुमगेलें फुल प्लॅनिंग जाला दॅट्स इज हाऊ इट शुड बी एक लायक स्टुडंटाल एक लक्षण म्हणे ते ओके लायक स्टुडंट म्हणटना एक स्टुडंटान मात्र एक वयर येवचें म्हळ्यार ताणें एकलव्य मात्र जावका ताका एक गुरू म्हणलें जावका तशी तुमगेले हे असल पुरो अचिव्हमेंटात असल पुरो साधनेंत तुमगेले टीचर्स जाले या गुरुले कितले पात्र आशिल्ले तुमगेले टीचर्स जाले पात्र कितले सो मेन टीचर मिगेल अम्मा सो सान दुकून 12th ते थ्रू आउट सपोर्ट केल्यार मिगेल अम्मा सो इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एज्युकेशन वायज आणि लाईफ कशी लीड करका लाईफ कशी एन्जॉय करका सो हॅट्स ऑफ त्या पुरा अम्मान अशी केल्यार मागीर लूट जा म्हणटना KG दुकून 12th ते एव्हरी सिंगल स्टाफ व्हेरी सपोर्टिव्ह वेल मॅनर्ड शिकयताची ऑन टायम कशें आसका मागीर एज्युकेशना वायज पुरा लूट सेंट्रल स्कूलान तो लायक आशिल्लो म्हाका सो तशी मिगेल हॅबिट्स वरेन तशीची कल्टिवेट जाता सो आतां काही मिगेल मेन फाउंडेशन लूट सेंट्रल स्कूल आनी पेरेंट्स मागीर तशीची फादर म्हणल्यार स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ जावं टीचिंग स्टाफ जावं पुरा जन लायक आशिल्ले सो तांगेल मेन इन्फ्लुएन्स आसा असं म्हणे त्याची एक छांग स्टुडंट म्हणटना तागेले एक बुनियादी शिक्षण छांग असका म्हळ्यार फाउंडेशन लायक असका कारण तुम्ही सांगले तुमकां तुमगेल्या अम्मान मस्त नमनेचे मौल्य या व्हॅल्यूज दिला तशी त्याच तुमकां जी वयर येवच्याक एक मॅट जाल्ले म्हणून तुम्ही सांगले तशीच तुमकां लायक टिचर्सय मेळ्ळेचे स्कुलान म्हूण सांगले आता तुम्ही अम्माल विशय सांगला देखून हांव आनीक सांगता म्हळ्यार तुमगेले दरकड तुमकां तुमगेले आनंदीक तुमगेले भावय आसा तांगेले तुमगे वयर कशें आशिल्ले व्हेरी सपोर्टिव्ह आशिल्ले अन्नार वरेन एग्जाम टायम जावो एग्जाम नातील टायम जनरली वरेन मिगेल हेल्थ मेंटेन करच्याक वेरियस अदर एक्टिविटीजाक मस्त हेल्प केला सो एग्जाम टायम मेन कन्सिडरेशन आतां एग्जाम टायम घेवया एग्जाम टायमान आतां हांव 3 o'clock हांव नायट मेनली शिकचे म्हाका नायट कॉन्सन्ट्रेशन सो नायट रात्री 3 घंटे बसल्यार वरेन मिगेल आम वरेन बसता आशिल्ली मिगेल ऑटोची म्हळ्यार सपोर्ट एज अ सपोर्ट बसता आशिल्ली कसले खाण जावका जाल्यार कोरून दिता आशिल्ली या च्या पिवका जाल्यार टू स्टे अवेक च्या कॉफी कसले जावका जाल्यार कोरून दिता आशिल्ली तशीची आतां दिसाचे जावं रात्री जावं आतां आन वरेन म्हाका हेल्थ वायज बोंडा उरता डिहायड्रेशन कसले जाय मेनली आतां न्यूट्रिशन मेन एग्जाम टायम आसता म्हणटना न्यूट्रिशन मेन आसता सो हेल्थ वायज आनी म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन कोरून लायक कोरून शिकची तशी आन वरेन बोंड्या उरता पुरा हाणो दिसा 2 बोंडो तसर पुरा दिवन म्हाका सपोर्ट केला लायक सपोर्ट केला फाटीबल दिला आनी भावान वरेन मिगेल मेन एग्जाम्स आसता आशिल्ले जून टायमांत युनिवर्सिटी एग्जाम्स जावो नीट वरेन जावो तो आतां 11th आसता तागेले एग्जाम्स जावचे म्हळ्यार मार्चान जाता तांकां आतां एप्रील मे म्हळ्यार समर वेकेशन बट मिगेल एग्जाम आशिल्ले मेत ताका येत वेकेशन ना वेकेशन एज सच वेकेशन ना आनी तांकां लायक सपोर्ट केला एक्सेप्ट करून आतां घरकड टीव्ही जावो प्ले स्टेशन जावो तसले डिस्ट्रॅक्शन्स कसले दवर सो घरकड पुरा 3 जनरल रोल व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा मिगेल आतां खंय आसा
आता तुम्ही डॉक्टर जाल्ले म्हणटना तुमगेले भावाक त्या इन्फ्लुएन्स जात की हांवें डॉक्टर जावं हांवें लायकोन शिकूक अण्णाल पळोवन तसले इन्फ्लुएन्सस घेता भावा वयरी पळय स्टार्टींग म्हणून तो MBBS कष्ट आसता म्हूण सांगून तसले केलो मागीर उगूर उगूर ताका म्हणटा म्हणटा आतां तो वेरेन आतां साणें सायन्स घेतला PCMB घेतला लुडजाक सो तो वेळात उगूर उगूर ओरिएंटेशन जावन तो MBBS या डेंटल तांकां एक करता म्हूण लेखला फुल MBBS करता आणि तुम्ही सांगले रात्री तुमगेली अम्मा वेळताय बेसून तुमकां जावं कसं खाण जेवण पुरो कोण दित आशिल्ली म्हणून कितले किजन चेडूवांक खावचे जेवचेच एक काम जावन आसता असं अम्मा असल्या रे ना इजी जाता म्हळ्यार तांकां एक समाधान आसता लायकोन वाजयता म्हूण आनी म्हाका एक टायम भरता वाजोवच्या टायम चड मेळटा कॉन्सन्ट्रेशन करचें कारण फ्लो आसता पळय ते ब्रेक जायना ॲज अ डॉक्टर तुम्ही मेडिकल घेताना जो इट इज अ डिफरंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एक व्हड जबाबदारी तशें आसतना तुमगेलें एक ॲज अ डॉक्टर तुमगेलें विजन कसं आसा विजन म्हळ्यार अगेन फॉर द नेक्स्ट 3 years मेन विजन रेसिडेन्सी लायक कोण करचें नेक्स्ट प्लास्टीक सर्जरी मुगेल मेन ऑब्जेक्टीव कसले म्हळ्यार जेन्ना जनरली आतां ग्रॉस डिस्फिगरमेंट्स आसता कसले फ्रॅक्चर जावो हड्ड भायर आयल्यार बरी आसता आता व्हेरी कॉमन इज रायनोप्लास्टी रायनोप्लास्टी मुगेल अंडर यूजन बोन्स भायर येता बर्न्स पेशंट्स आसताची मागीर फेशियल डिस्फिगरमेंट्स क्लेफ्ट लिप त्या पुरो आसता सो तांकां इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणचे आसता सो हांव आतां जनरली सोसायटीन तूं जेन म्हाका कसं लेखताची म्हण तांगेर विशय न्ही बट तांगेर डिस्फिगरमेंट्सा विशय सो प्लास्टीक सर्जरी केल्यार म्हाका ते एक करेक्ट करचें जाता आनी तांकां एक नॉर्मल ह्युमना वरी लायफ लीड करचें आसल्यार जाता सो मुगेले मेन ऑब्जेक्टीव त्या करून जेन्ना हेल्प करचें तशें जावं आनी एडल्ट जावन मुगेले एक इन्कम आसता सो मंथली और फोर्टनायटली कसले खंयी जाल्यार आश्रम्स आसता ओल्ड एज होम्स और चिल्ड्रन ऑर्फनेज आसता सो ते कसले डोनेशन कोरून तशी कशी हेल्प करचें जाता म्हूण पळयता तशें तुमी त्या सांगिल्लें म्हाका मस्त खुशी येता कसं म्हळ्यार एक सगळी डिफॉर्मिटी जावन तांगेल तप्प न्ही तांगेल मिस्टेक न्ही जाल्यार तांकां कसली एक डिफॉर्मिटी जावन तांगेल एक जिवनान तांकां एक अळशीक जो तसले एक सिच्युएशन येतना ना तसले एक संदर्भ येतना तसल जनाक एक धैर्यारी एक जीवन कोर तसले एक वाट दाखोवन दिवका म्हूण म्हणली तुमी प्लास्टीक सर्जरी करून तांगेल ते कसं एक इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स त्या तुमी काडटाची म्हूण म्हणलें पळय दॅट वॉज अ व्हेरी गुड आन्सर आनी तुमगेल ते एक विजनान तुमकां सक्सेस मेळ्ळो तांतूं तुमकां एक सफलताय मेळ्ळो म्हूण हांव लेखता आतां आमगे लागीं डॉक्टर श्रेयस केलो फोटोज आसाची आमी ताका कसं म्हूण पळया हे कसं डॉक्टर श्रेयस आमगेला 2023 टू से नो टू ड्रग्स म्हणजे एक मॅरेथॉन कंडक्ट केला 15 किलोमीटर्स रनिंग मॅरेथॉन सो तान पार्टिसिपेट केलेला फिनिश केलेला एक मेडल ड्युरिंग इंटर्नशीप आमकां मुल्केन पोस्ट केला सो त्या टायम तांणी आमकां फ्री शुगर आनी BP चेकअपा खातीर कॅम्प केला सो ते ब्लड शुगर लेवल चेक करतात ग्लुकोमेट्रीज ते डॉक्टर अली कुंबळे इंडियाना हॉस्पिटल मुगेल फर्स्ट पिडियाट्रिशियन हांव बर्थ जातना तांणी आशिल्लें सो रिसंटली विवांता हॉटलांत मेळ्ळें मंगळुरान सो तशी फोटो काडलेलो हे सोशल्स दिसता हे मुगेल लोकलाइट्स 11 चॅनल ग्रुप तुगेल फ्रेंड्स एंड पियर्स रायट हांगेलो तुमी तुमगेलें शिक्षण डिस्कस करून तुमी PG नीट आनी क्लियर केलें ड्युरिंग इंटर्नशीप आमकां OBGYN पोस्टिंग थंय लेबर रुमा पोस्ट केलें हे डिलिव्हरी तुम्ही केलेली नाही ॲज अ टीम तुम्ही केलेलं असिस्ट केलें मेन असिस्ट हांव केला तांतूं म्हणल्यार मेन PG डॉक्टर आशिल्लो ड्युरिंग सर्जरी पोस्टिंग्स अगेन असिस्ट केलें सर्जरी कसं सर्जरी जाता असते ते हर्निया करेक्शन सर्जरी रिसेंटली अम्मान कुकिंग शिकोवन हांव एक कटलेट केलेला सो ते टेक केतान एक फोटो काडला एक फॅमिली फोटो हे तुमगेल फॅमिली फोटो आनू आनी भाव हे काल जाल्यार एक 10 किलोमीटर्स मॅरेथॉन बाय मँगलोर बीच फेस्टिवल तपस्या फाउंडेशन फॉर पॅलिएटिव्ह केअर कॅन्सर पेशंट्सा खातीर सो तांतून 10 किलोमिटर पार्टिसिपेट केलें
त्या पास फिनिशर मेडल तशें जाल्यार तुमी आतां तुमगेले सर्जरी फील्ड घेतना तुमी ताका तयारी शिकवणेच मात्र न्ही हाजी फिजिकल फिटनेसाची तयारी केला म्हण जाल्यार कित्याक म्हळ्यार सर्जरी म्हणटना घंटे गटले रब्बू न्हू कोरका जाल्यार तसले काम ताका आमगेलो स्टॅमिना मस्त गरजेचं गट्टी मोठ जावन आसका तशी तुमी ताका पुरो ट्रेनिंग केलें अशें दिसता सर आतां तुमगेलो अखेरीच प्रश्न कसो म्हळ्यार आतां आमगेले तरणाटे मस्त लोक तांकां एक मेडिकल सीट जावका नातल्यार मेडिकल कोरका एक जनाल सेव कोरका म्हूण आश आसता तशी तांकां एक नीट बरोवच्याक मस्त त्रास जावन आसता तसल चेडू हांकां तुमी कशी प्रिपेअर कोरका तांकां एक संदेश कसो दितात तुमी संदेश कसं म्हणजे व्हेरी सिंपल आसा नीट MBBS कोर्स तू केदन कोण घेताची तांणी डिवोशन दिवका आनी इट्स अ नोबल प्रोफेशन आतां नीट UG क्लियर जाल्यार लायफ सेट जाल्यार तशें कसं जायना नीट PG आसा प्लस आमगेलो टायम पर्सनल लायफ पुरा सॅक्रिफायस करचा अशी येवका सो त्या मायंडसेट घेवन डॉक्टर्स जाल्यार बेस्ट आतां अशीची डॉक्टर नाव पावतात नाही जावेत नीट MBBS फेज नॉट दॅट हार्ड बट कशी ओरिएंटेशन जाल्यार जाता बट आमगेल आतां डॉक्टर्स जाल्यात मेन कसं म्हणा जेन्ना सेव करचे तसं म्हणून आमगेल फील्ड तसलं पर्सनल लायफ लायक लीड करता तश लीड करचे आत्ता बॅलन्स करका बट बॅलन्स जावन स्केल पडचे रज बॅलन्स मेंटेन करका लीड करचे तशें जावका सो मुख्य लायफ म्हळ्यार पर्सनल लायफ सॅक्रिफायस करका मेन आनी लायक शिकतना मागीर शिकून जाता रे ऑलमोस्ट तशी आसता पर्सनल लायफ मेळटा बट डिपेंड्स ऑन युअर फील्ड अगेन डर्मेटॉलॉजिस्ट म्हळ्यार पर्सनल लायफ चड आसता सो तशें सर्जन जाल्यार अगेन नोबल प्रोफेशन सॅक्रिफायस करका केदन अपेताची तदन वचका तसं म्हळ्यार जेन्ना जीवन लायफ आमगेल हातार आसचे आमी फील्ड चूज करतना त्या लेखून चूज करका गेल तिकलेची घेतील फील्ड लायक कोण करता म्हळ्यार गिव युअर बेस्ट इन वॉट एवर यू डू म्हूण आनी अनेक कसं आसता म्हळ्यार एक वैद्यकीय शिक्षण म्हणटना तुमगेले एक डिग्री जेल्ली कुडले PG जेल्ली कुडले तुमगेले शिक्षण राबना शिक्षण निरंतर जावन आसता नवे नवे पुरो टेक्नॉलॉजी येता नवे नवे वखद येता त्या प्रत्येक आमी शिकता सुका आमगेले ज्ञान संपादनेचे एक दाह आस पळय ते निरंतर जावन आसता तेन्ना मात्र एक सफलताय येता म्हूण सांगिल्लें डॉक्टर M. श्रेयस शेणे हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर श्रेयस थँक्यू तशी तुमगेले वैद्यकीयाचे एक शिक्षणाचे हाका आमी शुभाशय सांगतांची आनी अनेक तुमी चड लायक मार्क आनी काणू सगळे जनाक एक सेव करतसले एक भाग्य तुमकां मेळ्ळो तशी तुमकां लायक आरोग्य मेळ्ळो म्हूण सांगून हांव मागता ह्या इंटरव्यू मुखांतर आमगेले समाजात चेडू MBBS कोरून लायक प्रोफेशनल जावन जेन्ना सेव करका म्हूण सांगून हांव मनशाक इच्छी पावता त्या मात्र न्ही डॉक्टर शिकून आमगेले देशांत सेवा करका म्हूण सांगून हांव आश करता ह्या इंटरव्यू दिवच्याक अवकाश दिलेल्याक विश्व कोंकणी केंद्राक हांव धन्यवाद दिता तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगताची सगळ्यांक देव बरें करूं म्हूण मागता